हॅलो. ए वासंती आयक. आगो त्या दीस तुका हांवें फोन केल्लो न्हू गो. हय भुमिपुत्र बील येयलां आनी हांव खूश म्हणून. म्हाका बापायन कसलो तापयलो ना घराडे हाडूं. हय तें भुमिपुत्र बील आहा पळय न्हू तें खंय मुगो मावीन मामान आमकां गुगली घातल्या गोंयकारांक. गुगली कशी म्हणजे पळय आतां कितलेशे आमचे ओरिजिनल भुमिपुत्र आहा पळय म्हणजे तुजे एडवोकेट जेंकां जेंकां जमनीचें कागदां बी सगळी खबर आहा पळय तेंच्यांनी कितें म्हटलां जाणा हें भुमिपुत्र बील आहा पळय तें वोट बँक आसा पळय हांगा येयल्ली हांगा आसा पळय थोड्यांची वोट बँक तेंकां इलेक्शनाक खूश करपाक आनी मतां मेळोवपा खातीर ह्यो भानगडी म्हणून. हय म्हाका पटलें म्हणजे कशें आतां पळय कितल्योश्योच आमच्यो जमनी आसा पळय गव्हर्मेंटाच्यो कोमुलदादी किंवां आनी कितल्या जाग्यांनी लोकांनी भायर आतां कोण कोण येयल्या पळय तेंच्यांनी इलिगल घरां बांदल्या. हय तेंकां कायदे नंबर बिंबर दिवपाक मेळना. हय आतां तेंकां हें जाल्या कायदो जाल्या उपरांत कायद्यांनी लिगल जातलें मुगो आनी आमच्या जाणटेल्यांनी दवरलेल्यो जमनी गेल्यो मुगो फुकट. ना गोंयकारांचें म्हणजे कशें पळय आतां कितलेशेच लोक भाटकाराच्या घरान जाग्यान आमी घरां बांदलेलीं आहा पुणून तशें मुगो किंचीत जर थोडे भानगडी सोडल्यो जाल्यार भाटकारांनी तशें घरांतल्यान केन्ना कोणाक भायर काडूना गो. हय फक्त एनओसी बी दिवपाक केन्ना मातशी किटकीट करूं म्हणून दिल्या न्हू. आतां भाटकारा कडच्यान आमकां मूण कायद्यान घेवं येता न्हू गो गोंयकार सुखी उरूं येता. हय म्हणून हें आतां कोणा सांगिनासतना हेंच्यांनी आतां हें बील काडलां डिस्कशन ना आनी पास केलां. हय सगळें चाळवाल्यां गो. आनी मेन म्हटल्यार कितें मंत्री मंडळान कितलेशेच भुमिपूत आसा ते कितें म्हणटा भुमिपुत्र उतरूच काडल्यार पुरो. हें कितें पिशापणां म्हणजे तुमी गुगली घालता आमकां ना कायद्या प्रमाणें मुगो आतां कोर्टान उरचें ना खंय तें पूण लज न्हू हिंकां मागीर अशें जालें जाल्यार. हय ती एक गजाल आशिल्ली मुगो. आनी म्हत्वाची फोन कित्याक केल्लो सांग सरकारान कॉमेडी केल्या. हय हय रातची गजाल आतां कर्फ्यू लागलो तो आमकां 7 मेरेन शॉपां बी उगडी न्हू मागीर बंद आशिल्लीं न्हू गो. हय आतां शॉपां बिपां 7ंकूच बंद देवळां 7ंक 8ंक बंद पूण बार्रां मात 11 मेरेन उगडी. हय बार्रांक ना म्हाका दिसता मुगो चुरचुरे दिसले आसतले सरकाराक गो. ना बेगीन कशें पितले पिवप म्हणटा तें मनशाचें 7ंक सुरू जाता न्हू 7 ते 8 बरें भिगणां भिगणां खायत चणे चिकन बिकन खायत व्हडलीं व्हडलीं राजकारणां उलयत 11 मेरेन उलोवं जाय न्हू गो तेन्नाच बरें पिल्ल्या भशेन दिसता म्हणटकीर. ना हरशीं लोक घरा कडेन पिताले गो पुणून आतां 11 मेरेन जालें की लोकांक बाजारांनी वचपाक मेळटली न्हू गो म्हणून सरकारान तेंकां वाडोवन दिलें. बरें केलें कित्याक जाणा तेंचोय म्हणून विचार जावंक जाय न्हू गो. हय हें तुका खबर ना देशाचें आमच्या वर्ल्डाचें जगाचें राजकारण चडशें बार्रांनीच चलता. हय एक दोन पॅक पोटान गेले की सणसणीत पयलीं तरातरांच्यो टॅक्निक्स आनी सरकार चलोवपाच्यो पळय आयडिया क्लुप्त्यो येता पळय त्यो आनी बेश्ट्यो येना. घरांनी मजा येना गो घरांनी मातशें भिवन भिवन पिल्ल्या भशेन जाता गो. हय हय म्हणजे फोन कित्याक केलो बाबा आयज खूश व्हडल्यान सांगता कोणाक तरी अय रामकृष्ण म्हणपालो आयज 11 मेरेन उगडी रे म्हणपालो म्हणून म्हाका म्हटलें बाबा तुगेलो खूश आसा. हय हरशीं घरा कडेन पितालो मुगो. हय बरें तुमी खूश आशिल्लीं न्हू गो. हय त्या खातीर हांवें फोन केल्लो. ना सरकारान चिंतलां पळय तें हेज्या पिता तेंचेंय चिंतलां बार्राकारांचें चिंतलां न्हू गो पूण पिता कारण ते इलेक्शना कडेन मागीर हेंच्यांनी घात मारलेलो गेले न्हू फुकट. हय 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 त्या खातीर. ना 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 म्हणूच म्हणटा नेहरून म्हटलें न्हू गो अजीब है भाई गोवा के लोग म्हणून तशें आमी अजीबूच गो. आमी केन्ना कसले रूल काडा आनी आतां इलेक्शना कडेन कितें कितें कसले कसले क्लुप्त्यो काडीत कळचे ना म्हूण तुका सांगलेलें. हय ह्यो दोनूय हय एक काम करता हांव तुका मुगो फोन करता म्हाका मुगो कोण तरी भुमिपुत्राच्या हेका लागून मुगो कोण तरी म्हाका डिस्कशनाक येवपा आहा मुगो आमी तेजेर उलयतले. ओके तुका मागीर कॉल करता. बाय 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 बाय.